जेवढा तालुक्यातल्या नागोडा ग्रामपंचायत क्षेत्रात येवपी कोलगद्दा हांगासरलो शेतकरी पशुपालक आसा नाऊ विठू पाटील हो आपल्यो म्हशी सोदपा खातीर रानांत जंगलात गेल्लो। त्याच वेळाचेर आयज संध्याकाळी 4च्या सुमाराक तेजेर अचानक जंगली अस्वलान हल्लो केल्ल्यान त्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडिल्ली आसा। गेल्या अनेक वर्षांपासून जोडा तालुक्यात अस्वलांचो हल्लो जावन शेतकरी जखमी आणि मृत्यू पावपाची घटना आसात त्यो वाडिल्ली आसात। त्याच प्रमाणे ही घटना आयज घडलात। हो शेतकरी जावन आसात सुमारे 65 वर्सांचो आसा। तो जेन्ना आपली म्हशी सोदपा खातीर जंगलात गेल्लो त्या वेळाचेर तेजेर अस्वलान हल्लो केलो आणि तेज्या पांयाक चावो केलो। तेका लागून तेजो पांयाक मोठ्या प्रमाणात रक्त येल्ले आसात आणि तो वरडत तो जंगलात पडिल्लो। त्याच वेळाचेर काही स्थानिक लोकांनी तेजो आवाज ऐकून घटनास्थळी वचून तेका उपचारा खातीर जोडा हांगासरल्या सरकारी आरोग्य केंद्रात दाखल केल्ले आसात। तशेंच ही जी माहिती आसा ती वन विभागाक तेंच्यांनी दिल्ली आसा। पुरोडा खातीर जोड्यासून प्रमोद पोंडे।